फातर्पेचे शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची वर्सुकी जात्रा अंदू डिसेंबराचे 27 तारखेक जातली। 1 जानेवारी मेरेन उत्सव चलतलो। हे जात्रेक गोंय आणि शेजार राज्यांतल्यान भाविक गर्दी करून येतात। पुलीस बंदोबस्त आणि आपत्कालीन सेवा तयार दवरल्या। लोकांनी वाठारात नितळसाण राखची देवस्थान समितीन उलो मारला। आयकात। जी जत्रा आसा वार्षिक जत्रोत्सव त्याचे बद्दल माहिती दिवपा खातीर हांगा जमल्या। आमी आमची जी जत्रा आसा ती नॉर्मली पौष म्हयन्यात सुरू जाता। पौष म्हयन्याच्या पंचमीक आमची जत्रोत्सव सुरू जाता। पयले दिसाक सकाळ फुडें आमचो जो वांगड आसता हांगा 12 वांगडी ताजो पयलो वांगडाचो मनीस येवन हांगा अभिषेक करता। रातीन आमचे पालखी जाता, ताजे नंतर आरती जाता आणि ताजे नंतर तीर्थप्रसाद जाता। दुसरे दिसाक म्हणजे पौष षष्टीक अंबारीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक वता। ती मिरवणूक जातकच मागीर परती आशिल्ले तशे आरत्यो प्रसाद हे सगळे वार्षिक प्रमाणे जाता हांगा। तशेंच तिसरे दिसाक फुलांचो रथ आसता। सो फुलांचो रथ हो पौष सप्तमीक येता आणि हो रथ हो आमचो खूब पयलो पारंपारीक रथ। तो पयलीं हो हाका अशी ओडपाक नाशिल्ली पद्दत, पयलीं ताका आमी खांद्यार घेवन नाचयताले। सो हो खूब आमचो पारंपारीक रथ हो आमी फाल्यार करता। एक 4 हो रथोत्सव जाता आणि ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता। ताजे नंतर जो रथ आसा तो विजय रथ हो पौष अष्टमीक जाता आणि तो रथ 11 सुमार आमी ओडटात। ताजे नंतर आशिल्ले त्या प्रमाणे आरती तीर्थप्रसाद जाता आणि जो आमचो महारथ आसा होय आमचो खूब पयलीं पारंपारीक रथ। होय आमी 1 जानेवारीक सकाळचे 6 आमी हो रथ ओडटा। ताजे नंतर आरती तीर्थप्रसाद जाता आणि जात्रेची समाप्ती ही आमचो जागोर जाता रातचो 1 तारखेर आणि ताजे नंतर आमची जात्रेची समाप्ती जाता।